आजच नुकतंच या ठिकाणी काश्मीरमध्ये आम्ही आलेलो आहोत. अतिशय आल्हाददायक आणि सुखद असा अनुभव या ठिकाणी आम्हाला मिळत आहे. थंडीची जी जाणीव आहे ती या ठिकाणी फार होत आहे आणि आम्ही सर्व कुटुंब या ठिकाणी एन्जॉय करत आहोत, आनंद घेत आहोत. फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हो और जैसा मैंने सुना था कि यहाँ जन्नत है कश्मीर, वैसा ही मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। काफ़ी अच्छा है। डल लेक में कल मेरा स्टे था नाइट में हाउस बोट में, काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कल गुलमर्ग जाने वाला हूँ, उसके बाद मेरा पहलगाम में भी साइट सीन वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कश्मीर आके। और मैं नेक्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आऊँगा कश्मीर। This is the first time I'm coming to Kashmir, Srinagar. I like this weather, freezing and biting weather. I like it. आता आम्ही असा श्रीनगरात गेले 8 दीस श्रीनगरान उणे तापमान असा. आज -5 मेरेन टेम्परेचर सकयल गेल्ले. दल लेक आसूं ना जाल्यार जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डनातले लेक आसूं, सगळे फ्रोजन जाल्ल्या आयस जाल्ले आसा. तो आयस फोडून मागीर शिकारा जे आसा ते पर्यटकांक घेवन वयता. आमी पळयता की सध्या श्रीनगरान पर्यटक येवपाक लागलेले आसा. गुलमर्ग आसूं नाल्यार दुसरे भाग आसूं, त्या भागातले पर्यटक लास्टाक श्रीनगरात येतला, कित्याक श्रीनगरातूच एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन जे आसा ते श्रीनगरांतल्यान आसा. श्रीनगर हे तशें पळयलें जाल्यार काश्मीराचे प्रवेशद्वार म्हणपाक येता. ह्या हेतून आतां पर्यटक येवपाक लागले आनी आतां सगळो जो वेवसाय आसा श्रीनगरांतलो तो आतां सुरू जावपाक लागला. पूण थंडी इतली सकाळी आसता की कोणाकूच घरा भायर या हॉटेला भायर पडपासारकें दिसना. तेका लागून सकाळी 10 मेरेन रस्त्याचे तशें कोण आसना. तेचे उपरांत ट्युरिस्ट हळू येवपाक लागता आनी आतां दनपार जायत जशी येता तशी ट्युरिस्टांची संख्या वाडपाक लागता. हांव अवित बगळे, गोमंतक टीव्ही खातीर, श्रीनगर.